ही गोष्ट खरी आसा की आमकां आतां फर्स्ट टायम हॉर्टिकल्चराक आवड मेळ्ळा. कारण आमी आतां हॉर्टिकल्चर सॅक्टराक खूब प्रगती केला. भाजी स्पेशली इन व्हेजिटेबल कल्टिवेशन एंड फ्रूट कल्टिवेशन. फ्रुट्स कल्टिवेशनाक एरिया गोंयांत खूब वाडला आनी भाजे तर चडांत चड वाडला. आनीक भाजयेक शेतकरी वाडला, स्पेशली यूथ वाडला. यूथ शेतकरी खूब वाडला. भाजी खूब वाडला, शेतकरी वाडले, भाजी टनेज वाडली आनी तांकां सबसिडी बी वाडली. आनीक अवॉर्ड दिता आसतना तांणी सगळी आमचे हॉर्टिकल्चराची जे डेव्हलपमेंट गोंयांत आसा ताची फूल नोंद घेतला. आमची भाजी जी आमी विकली किंवा लोकां फुड्यान पावयली ती 72 कोटीची आसली आनीक 24-25 ती 95 कोटीची जाली. आमी फ्रुट्स जे आशिल्ले ते 2.77 क्रोर्सांचे आसले 22 ते आतां जवळ जवळ 6 कोटीचे आमी भाजी फ्रुट्स लोकां फुड्यान म्हळ्यार पावयले. ग्रॉसरी आमी 3 कोटीची आसली 22 आज ती जवळ जवळ 7 कोटीचेर पावला 25. तशेंच टोटल जर आमचो टर्नओवर पळयलो लोकां फुड्यान जे सगळे आयटम पावोवपाचे तो पयलीं 22 79 क्रोर्स आसलो, आज 106 क्रोर्स आसा. सो एक लास्ट 3 इयर्सांक कंपेरेटिवली भरपूर प्रगती केला. हे बरो प्रश्न विचारला तुमी की आमचे फूड प्लॅन आतां ऑनलायन भाजी सुरू करपाचो आमचो प्लॅन आसा. त्या दृश्टीन आमी प्लॅन करतात. पयलीं आमी पणजी शहरांत करून पळयतले. सो लायक म्हळ्यार जशें आतां स्विगी तशें तशें तुमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हय एप पासून ऑनलायन पेमेंट करून ऑनलायन भाजी दिवपाचो आमचो आमी तेजेर विचार करतात आनी आमची काम चालू आसा. एक 5-6 म्हयन्या नंतर हे रिजल्ट ताजी दिसतले आनी जर पणजी शहरांत जर आमी क्लिक जाले तर आमी बाकीच्याय शहरांक तें करतले. अशें आनी खंय आसा म्हळ्यार बाकीच्या स्टेटीन आसा की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट ऑनलायन स्टार्ट केल्लें अशें कितें आसा? चड अशी ना, म्हाजी म्हायती प्रमाण तरी ना. आनीक हें केल्ल्यान आमची भुरग्यांकय काम मेळटलें. सो म्हणजे आतां स्विगी कशी डोर डिलिव्हरी करता तशी भुरग्यांकय तातूंत काम करतले. हाजेर आमी काम करतात आनी म्हाका दिसता आनी एक 5-6 म्हयन्यांनी आमी ते कॉन्क्रीट पिक्चर ताजे फुडें येतले आनी आमचो प्लॅन आसा की आमी पणजी शहरांत पयलीं सुरू करतले. सो ट्रायल बेसीस पणजी आसता. हय पणजी आसा आनी सक्सेसफूल जाल्यार फोंडा, म्हापसा, मडगांव, वास्को ह्या शहरांक आमी करपाक शकता. आनी मागीर ती आउटलेट्स जी आसता पळय ती तशीच आसतली काय ती एफेक्ट जातली? ना शहरांक कशें आसा, शहराक भाजी लोकसंख्या चड आसता आनी आउटलेट ताची एक लिमीट आसता. म्हळ्यार विदीन 1 किलोमिटर किंवा एक 500 मिटर आमची वेगवेगळे आसा. जंय म्युनिसिपालिटी आसा थंय आमी 300 मिटराचेर दितात आनी जंय पंचायत आसा थंय आमी 1 किलोमिटराचेर दितात. सो तांचेर कांय फरक पडपाना आनी ते आमी कॅर घेतले. समज तर तांचेर फरक पडटा तर आमी ते म्हळ्यार त्याच एरियेक रिस्ट्रिक्ट करतले. सादारण जर एकंदरीत पळयलें जायत आमी तर सिजनाक कितें आसा हेवी पावस जाताना गोंयांक भाजी जायना. आमी जर सिजन पकडलो म्हळ्यार समज सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हे जर 7 म्हयने तर पळयले मागीर उदकाक मातशी कमी जाता खूब कडेन. अशें पळयलें जायत तसल्यार एक सादारण त्या पिरियडाक आमी आमचे गोंयचे आयटम हाडपाचे टोटल बंद करतात. म्हळ्यार भायले बंद करतात आनी जर टोटल फिगर पळयलें जाल्यार 20% तरी भाजी 20 ते 25% त्या पिरियडाक आमी भायल्यान हाडनात. कमी जाला 25% भायल्यान हाडपाक हय त्या पिरियडाक.